पयलीं सद्याक हांव आमचे वेलसांव पाली हाचो प्रेसिडेंट शेतकारांचो रुकोजी डिसोजा तशेंच ताची कमिटी आनी आमचे सगळे शेतकार भावा भयणांक हांव पयलीं सद्याक शाबासकी दितां, कित्याक आयज ताणें हांगासर हार्वेस्टिंग हाडून स्टार्ट केल्लें आसा, जे आपले इतले वर्सां आपले त्रास काडीत आसा, कित्याक शेतां बरीं जावचीं अशें म्हणून हांव तांकां शाबासकी दितां। तशेंच हांव आमच्या सगळ्या शेतकार भावांक जे म्हजे लागीं कितें जाता वो आमचे कोर्ताली फार्मर्स क्लबाच्या नांवान तुमकां कितें हेल्प जाय तें आमी सदांच आसा। हांव मागता तुमी आमचे कितें हेल्प जाय जाल्यार तुमी सांगचें। तशेंच हांव चड आनी चड शाबासकी दिवपाक सोदतां, कित्याक जायतीं वर्सां जालीं आमचे जे वेलसांव तोडे जे शेतकार भावा भयणां येवन सांगोंक लागली आपूण शेत रोवपाक सोदता म्हणून। म्हाका एकदम उमेद भोगली, कित्याक इतली वर्सां शेतां पाड आसलीं, जी शेतां रोवंक ना ती रोवपाक सोदता म्हणून हांव तांकां खरेंच परबीं दितां। हांव मागतां तांचे लागीं जाता ती भाशेन तुमी सगळ्यांनी एकठांय रावन हें आमची जी शेतां जे तोडें आसा तें तुमी पोतें रोवन बरें पीक काडटलीं अशें म्हणून सजमतां। आनीक खंयच्याय टायमार कसलेय टायमार तुमकां हेल्प जाय, म्हजे लागीं कितें घडटा तें हांव दिवपाक शकतां। आनी थोड्या दिसांनी नेक्स्ट विकाक म्हटल्यार म्हाका दिसता आमचे जो ट्रॅक्टर जो गव्हर्मेंटान एप्रूव केल्लो आसा तो आमचो सँक्शन जालो आसा, तो विदीन अ वीक आमकां हो येवपाचो आसा। तशेंच आमकां ट्रॉली आमकां गरजेची आशिल्ली, कित्याक आमचे लागीं हार्वेस्टिंग मशीन आसा, जें हार्वेस्टिंग मशीन व्हरपाक आमचो जो ट्रॅक्टर आसलो तो एकदम स्क्रॅपाक येवचो आसा, ताका लागून आमी एक ट्रॉली हाडटा। हें सोंपेपणी आमी हो ट्रॉली लोकांक कित्याक हाडटा, कित्याक आमचे क्लबाकूय भरपूर बेनिफीट आसा। हांव पयले सुवातेर एक देवा आर्गां दिवपाक सोदतां की आमच्या शेतकारान शेतां रोयलीं आनी बरे भाशेन तांकां पीक जाली। आनी आज आमच्या एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पालीतवाडे शेतकार असोसिएशनान म्हाका दुसरे टर्म जाता आनी म्हाका खूब आदार मेळ्ळा आमचो कोर्ताली फार्मर्स क्लब तांचे प्रेसिडेंटाचो बांतोल बाजाचो तसो आमचो ZP मेंबर तेजो म्हाका खूब 2 वर्सां हांव चोयतां की तेणें आमकां ह्या शेतकारांक जी शेतां रोय नासलेलीं तांकां तयार केली, मेशिनरी दिवन आनी दुसरे हेर हार्वेस्टिंग मशीन दिवन हें काम करपा न्हू तांकां आमकां खूब आदार मेळ्ळा। सो ताका लागून पयलीं सद्या हांव ताका उपकारी। आनी दुसरें जेन्ना आमी पयर फाटीं झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसरां कडेन एक मिटींग घेतली आनी आमच्या शेतकारांक ताणें जायती म्हायती दिली की कितें करून तुमच्यान आनी मुखार वचपा जाता। सो ते म्हायतीचेर लोक जी शेतां आतां पाड आहाय 5 वर्सां सुमार जालीं पाड आहाय ती लोक तयार जाला आनी म्हाका सांगपाक लागलो बाबा बांतोल बाजाराक जर तर आमकां फॅसिलिटी मेळटा मेशिनरी तें साफ करपा बी आमी ती शेतां उलो आहाय ती पाड आहाय ती रोवपाक आपूण तयार जाता। हें म्हाका जायती खुशालकाय दिसली। पयले सुवातेर हांव मुगेल कमिटीक हे शेतकारां कमिटीकूय हांव शाबासकी दितां की ते बरे वावर करताय लोकां मदें आपूण पर्सनल वचोन जायते हेल्प म्हाका तेंचे मेळटा। दुसरें हांव चोयतालो आमची आनी शेतां आहाय हे सायडीन ती शेतां कितलीं वर्सां जालीं बंद आहाय पाड जाताय। आतां हे शेतां पाड जावपा कारण थिंगा वयर सिवरेज येता, उदक येता, पाड उदक येता आनी तें सगळें उदक थंय भोंवता आनी तांकां तें पॉल्युटेड वॉटर, कित्याक आमचे जायते आनी जाणारांनी तांचो टेस्ट करून तांकां रिपोर्ट मेळ्ळा पॉल्युशन बोर्डाक वचोन तें पॉल्युटेड वॉटर म्हूण तें वयरसावन येता तें। सो आतां आमी काल हांव तांकां मिटींग घेवन म्हणजे कमिटी कडेन उलयतालो आनी आमी ती आख्खी ड्रेनेज न्हू आमी ती साफ करपाक सोदताय, मिशनरी घालून ती साफ करून तें उदक एक कडेन हुंय जाल्यार आमचे पोंयत पावता थिंगा व्हरोन आमी तें सोडपाक सोदताय। आनी तें तर जालें जाल्यार म्हाका दिसता उरलो शेतां हे वादन शेतां आहाय ती सगळीं शेतां आमकां रोवपाक मेळटलीं। आमचे लोक तयार आहाय बट तांकां फॅसिलिटी ना म्हणून हें उरलो आहा। सो आनी एक पाटी बांतोल बाजाराक काळजांत देबर कर म्हणटा, कित्याक ही ऑपॉर्च्युनिटी तेणें आमकां दिल्या